केंद्रीय सरकारान नॅशनल स्टील पॉलिसी 2017 फाटल्या सप्तकात अप्रूव्ह केल्या. भारतातले दर मनशा फाटल्यान देशी उत्पादीत स्टील 63 किलो वयल्यान 160 किलो मेरेन व्हरपाचो, तशेंच सरकारान चडांत चड देशी उत्पादीत स्टील विकते घेवपाचो ह्या पॉलिसीत हावेस. 2030 तक स्टील का पर कैपिटा कंजम्पशन 160 किलोग्राम हो और स्टील प्रोडक्शन में एफिशिएंसी आए, इसके लिए कई पॉइंटर्स हैं इस पॉलिसी के तहत. फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीचो उद्देजक हरीश मेलवानी सांगता ते प्रमाण ह्या पॉलिसीचो गोंयच्या मायनिंग कंपन्यांक कांयच फायदो जावचो ना. 30 कोटी टनाचे टार्गेट गाठप सोंपें न्ही. म्हणजे स्टील इंडस्ट्री जर तुम्ही पळयतले जाल्यार अखंड रॉ मटेरियल ताजो ईस्ट कोस्टाक तयार जाता आनी अखंड कंजम्पशन ताजो वेस्ट कोस्टान तयार जाता. हाजेर अजून कांयच सुटावो जावंक ना आनी जी रेल्वे जी आमची सिस्टम आसा ती कोप अप करपाक शकची ना. आनीक 18 कोटी टन तयार करतलो जाल्यार तुका पुरावतले किंवा इंडस्ट्री घेतली ताजो डिमांडूय आसूंक जाय न्ही. डिमांड येवपाक तशी इकॉनॉमी आसपाक जाय. तितकी आमची इकॉनॉमी सध्या ना. स्टील इंडस्ट्रीक बरोच जागो लागता, कोळसो जाय पडटा. ताका लागून गोंयांत स्टील इंडस्ट्री मोटिवेट करप मातशें कुस्तार. गोंयच्या उद्देगीक धोरणांत ती सध्या रेड कॅटेगरींत. स्टील म्हणल्यार फक्त तुका आयर्न ओर लागना, तुका कोळसो जाय. पळय वास्को कितें जालां कोळशाचें. आतां कोळसो कसो पावतलो त्या स्टील प्लांटार. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी दृश्टीन घेवन मागीर आमी उलोवंक जाय न्ही. काय बेश्टे आमी वाऱ्यार सुटल्या स्टील स्टील स्टील. स्टिलाक आयर्न ओर सोडून आनीक तत्व आसा. म्हणजे स्टील पॉलिसी व्हडलोसो इम्पॅक्ट गोंयांत जावचो ना तर गोंयांत म्हाका दिसना इम्पॅक्ट जातलो. काय ना फायदो म्हाका दिसना. उलट नुकसान आसा. ते कोळसो जर वास्को येवंक लागलो जाल्यार कितें जातलें तें तुमी पळयात फुडें. गोवा मिनरल ओर एक्सपोर्टर्स असोसिएशन म्हणटा पयलीं मायनिंग रिलेटेड सोशल इश्यूज आनी टॅक्सेशनाक उपाय जाय. हो उद्देग वयर सरतलो जाल्यार सरकाराक धरून बाकीच्या जाणवाळदारांचो रचनात्मक तेंको जाय. देशांत स्टील उत्पादन वाडोवंक सरकाराची नॅशनल स्टील पॉलिसी आशादायी. जाणवाळदार सरकाराच्या ताळमेळान टार्गेट गांठूं येता. मायनिंगांत कल्पकता दाखोवंक गेल्यार बाकीच्यांचो तेंको जाय. पॉलिसी चालीक लावंक सरकार आनी बाकीच्यांचो तेंको जाय. सोशल आनी पर्यावरणाचे इश्यू हें मोठें आव्हान. धोरण बरें तरी वाडिल्ल्या टॅक्सेशनाचो उद्देगाक बरोच त्रास. स्टील इंडस्ट्री सांगता ते प्रमाण गोंय सरकारान एक अशी पॉलिसी करपाक जाय जातूंत मायनिंग कंपन्यांक त्यांचे मीन थळाव्या स्टील कंपन्यांक विकचें पडटलें. गोवा का माल कम से कम 20% या 15% या 10% गोवा में कंज्यूम हो, उसके लिए गवर्नमेंट को आज नहीं तो कल सोचना ही पड़ेगा. लेकिन गोवा में क्या है, जिस टाइम में जब एक्सपोर्ट का प्रेशर होता है माइनिंग वालों के ऊपर, तो वो लोग जो है उनको लोकल में माल देने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता. अगर गोवा गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो या आपको 5% माल लोकल में देना पड़ेगा, या वो कुछ माइनिंग वालों को उसके बदले में कुछ इंसेंटिव देवे, तो जितना माल लोकल में बिकेगा उतना आपको एक्स्ट्रा परमिट मिलेगा. तो माइनिंग वालों को भी लालच रहे लोकल में माल बेचना है. भारतात पर कॅपिटा स्टील कंजम्पशन सध्या 61 किलो आसा. 2030-31 मेरेन 160 किलोचेर पावोवपाचें मोदी सरकाराचें टार्गेट. तशेंच 2025-2026 मेरेन भारतान स्टिलाचो नेट एक्सपोर्टर जावचो म्हूण ह्या पॉलिसीचो उद्देश. मात हांगासरली मायनिंगाची परिस्थिती पळयल्यार ह्या स्टील उद्देगीकरणांत गोंय कितले वांटेकार जावंक पावतलें ताचें चित्र अजून तरी स्पश्ट ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी ओमकार फळारी.